नमस्कार, गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। कळंगूट, कानोळे, हडफडे, नागवा, पर्रा ह्या 5 ओडीपींक उच्च न्यायालया कडल्यान स्थगिती। अंतिम सुनावणी जातली जुलैच्या दुसऱ्या सप्तकांत। सत्तेंत आयल्या उपरांत पक्षांतर विरोधी कायदो करतले घटमूट सांगता काँग्रेस फुडारी पवन खेरा। कोळसो आनी हेर मुद्द्यावेल्यान भाजपाचेर काडलो फोग। पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेराक मंत्रिमंडळांतल्यान उडयात काडून आदले आमदार मिकी पॉशेकोची मागणी। भाजपा सरकारान अल्पसंख्याकांच्या विरोधांत उबारूंक ना एकूय पाऊल सांगता मंत्री मॉविन गुदिन्हो। पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामा वेळार परतून सापडले मुर्तीचे अवशेष। पुरातत्व खात्यान दवरल्यात ताब्यात, तपास सुरू। आनी शिवोलच्या गावसा वाड्यार मनयली आगळी वेगळी प्रथा। गोमंतक टीव्हीचो स्पेशल रिपोर्ट। आता खबरो विस्तारांत। कळंगूट, कानोळे, हडफडे, नागवा आनी पर्रा ह्या 5 ओडीपींक मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान स्थगिती दिल्या। ह्या विशयांचेर अंतिम सुनावणी जुलैच्या दुसऱ्या सप्तकांत जातली, अशी माहिती ॲडव्होकेट नॉर्मा आल्वारीस हिणें दिली। Foundation had challenged an ordinance issued by the Goa government allowing the ODPs of 2025 and 2030 for Kalangut, Kandoli, Parra, etc. to continue. Now, what we challenged the ordinance, what the court has done is 3 things. Firstly, it has stayed the December ODPs, that is the ODPs of 2025 and 2030 for these 5 villages: Kalangut, Kandoli, Arpura, Nagwa, Parra. First thing. Second thing, it has said that no further permissions will be issued based on these ODPs, and all these areas have to return to the regional plan. And third thing, it has directed the government to ensure that whatever permissions have been given, no further development will take place. So it has essentially stopped all development based on these December ODPs of 2025 and 2030 for these 5 villages and asked them to revert to the regional plan. It has fixed the matter for final hearing and disposal in the second week of July. आमचे सरकार आयल्या उपरांत पक्षांतर विरोधी कायदो आनी घटमूट करतले, अशें आश्वासन काँग्रेसीन दिलां। ह्या कायद्यान बदल केल्या उपरांत 10 ते 12 राज्यांतली भाजपाची सरकारां कोसळटली, असो दावोय काँग्रेसीन केला। गोंयाक कोळसो हब जावपा पसून वाटयतले जाल्यार काँग्रेस होच पर्याय आशिल्ल्याचें काँग्रेस फुडारी पवन खेरा सांगता। कि हम 10th शेड्यूल को इतना मजबूत करेंगे कि कोई भी सांसद या विधायक जो ही अपनी पार्टी बदलता है वो तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आप ये देख लीजिए, 2024 के लोकसभा के रिजल्ट आने दीजिए। 5 जून को सरकार हमारी बनेगी, इंडिया गठबंधन की। पहला काम 10th शेड्यूल का करना जरूरी है। देखिएगा 10-15 राज्य सरकारें भारतीय जनता पार्टी की गिर जाएंगी, जुलाई आते आते खत्म हो जाएंगी। ये हम आपको चुनौती दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। हम 10th शेड्यूल को मजबूत करेंगे, इतना मजबूत करेंगे कि कोई भी पार्टी बदलने की नहीं सोच सकता, कोई भगोड़ा नहीं बन सकता। बनेगा तो उसकी सदस्यता जाएगी। जुलाई में 10 से 15 भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें गिर जाएंगी। ये मैं आज गोवा से आपको बता रहा हूँ। ये बताएंगे तो कौन आएगा? एलिगेशन कर रही है कि कांग्रेस के नेताओं को गोवा में आके रेस्ट लेना पसंद है, यहाँ के हॉलिडे मनाना पसंद है। अरे 2 घंटे के लिए आया हूँ, कहाँ रेस्ट ले रहा हूँ साहब? एक सवाल लेने के लिए टाइम नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रेस्ट नहीं लेने दे रहे आप लोग तो। हमारे तमाम नेता, आप शशि थरूर जी अपना इलेक्शन लड़के आ रहे हैं गोवा,
रेस्ट लेने थोड़े आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। सभा क्यों नहीं लेते? सभा, अब जब जो सभा होती है तो सभा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, टाउन हॉल होता है, टाउन हॉल पहले भी सभा कर चुके हैं, 4 को फिर सभा है। 16 सभाएं होगी, 16 पूछो कितना अच्छा, बीजेपी की कितनी सभा हुई? हमारी तो 16 हो गई। पीएम आए थे ना, अरे पीएम सभा होगी। अरे पीएम आए और क्या पीएम को देखो, पीएम को पीएम बनाया गोवा ने, और पीएम को पीएम की पोस्ट से हटाएगा गोवा, तो उसके बाद तो यहीं आएंगे आराम करने। मंडो भी तैयार कर दो उनके लिए, अब ठीक करवाओ उसको। पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरान 2001 पोर्तुगालांत आपलो जल्म नोंदयला, देखून पोर्तुगालाचो नागरीक गोंयांत कसो कितें वेंचणूक लडोवपाक शकता म्हूण मिकी पाशेकोचो प्रश्न। हे विशीं आपणे न्यायालयान पुराव्या सयत याचिका दाखल केल्या। आलेक्सान फटीचें प्रतिज्ञापत्र सादर केलां, देखून गोंय सरकार तशेंच मुख्यमंत्र्यान आलेक्साक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवपाची मागणी पाशेकोन केल्या। एनवायरमेंट मिनिस्टर हा तो पुर्तुगेज नॅशनल, कित्याक आसा वता तेगेलो बर्थ रजिस्टर वो तेगेलो मॅरेज रजिस्टर हा ती पुर्तुगाल हा। आता जायत पाट तो मिसगायड करता, हांवें तेंकां तेगे पुर्तुगेज पासपोर्ट उलयलो ना, इतले फावटी हांव तेगे पासपोर्टीचे केन्ना उलयलो ना आनी आजून उलयना, पण हांव उलयतां तो पुर्तुगेज सिटीजन म्हूण मुखार डॉक्युमेंट आहाय, आनी हे डॉक्युमेंट कालचे परचे न्हू, हे डॉक्युमेंट चो जाता ते मार्चाचे हांवें ओरिजिनल डॉक्युमेंट हाडलो आहाय आनी कोर्टाक प्रोड्यूस केलो आहा। हांवें कोर्टाक पेटिशन घाला, बॉम्बे हायकोर्टाक पेटिशन घाला दॅट फॉरेनर कॅनॉट होल्ड पोजिशन इन इंडियन गव्हर्मेंट or Goa government, and therefore he should step down as a minister and resign as a MLA. So आज हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान ह्या गोंय सरकाराक मागता की ह्या पासपोर्ट ऑफिसरान आमगे गोंयच्या थोड्या भाव भयणांचे पासपोर्ट रिवोक केल्यार ताबडतोब तेगे पासपोर्ट रिवोक करची, इंडियन पासपोर्ट रिवोक करची आनी ताका OCI दिवची। एरा OCI दिता भाशेन ताकाय दिवची OCI, आनी ताका तेणे मुख्यमंत्र्यान who the chief minister, and it is his prerogative to make him understand and ask him to step down as a minister. मोदी सरकाराच्या काळात देशांतल्या अल्पसंख्य समाजान जायत्या योजनांचो लाभ घेतला। भाजपा सरकारान सत्तेर आसतना अल्पसंख्याकांच्या विरोधात एकूय पावल उबारूंक ना, अशें मंत्री मॉविन गुदिनो सांगता। प्रधानमंत्री एका समाजाच्या विरोधात आशिल्लो जाल्यार हज कोटा वाडोवन घेनाशिल्लो, हे आनी कितलीशींच उदाहरणां आसात ती दाखोवन दितात भाजपा अल्पसंख्याकांच्या विरोधात ना म्हूण, अशें ताचें म्हणणें। बीजेपी गव्हर्मेंटान सत्तेर आसतना एकूय सिग्नल अशें दिवना की एज इफ ते मायनॉरिटीचे एगेन्स्ट आसा। हांव मायनॉरिटी लिडर जावन आसा, दो माय कॉन्स्टिट्युएन्सी 78% हिंदू डॉमिनेटेड, आय बीन फ्रॉम दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी। दाबोले हांव 3दा जिखला, पूण हांव म्हणपाक शकता हे हांव जॉयन जाता तेन्ना आनी तेज्या आदीं डेप्युटी स्पीकर आसतना हांव नरेंद्र मोदीजी सपोर्ट करतालो ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंब्ली। हियर इज अ गुड लीडर, इट इज आवर डेस्टनी, दिस मॅन वील टेक आवर कंट्री रायट ऑन टॉप। काँग्रेसीन आसतना सुद्धा माझे विचार आशिल्ले, माय डिबेट्स आर देयर बिकॉज आय फेल्ट एनेमर्ड बाय हिम। आज लोकांकूय हें चित्र दिसता दॅट देर इज नो ऑल्टरनेटीव, टिना फॅक्टर, आनी हें सगळें उलयतना मायनॉरिटीचेर जे एगेन्स्ट आहा म्हणटा, म्हाका नॅशनल लेवलार 2 वस्तू सांगपाक जाय। रिकॉर्ड काडून पळयल्यार आमचे मुस्लीम भाव हाज पिलग्रिमेजा वयता, जो कोटा तांकां मेळटालो, बाब नरेंद्र मोदी ते रुलर थिंगा आहा ते सावदी उलोवन हो कोटा डबल न्हू ट्रिबल जाल्लो आसा, तो तरी मुस्लिमांचे एगेन्स्ट आसलो। एक कम्युनिटी सारकी ताका नाका आसली जाल्यार हो हाज कोटा तुमी मुद्दाम फायंड आउट करा, गुगल करा, 3 times द नंबर्स आर नाव ट्रेवलिंग एंड गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया सिन्स मोदीजी हॅज कम टू पॉवर इज डुईंग दिस। दुसरो आंकडो, स्कॉलरशिप्स जे आमचे मुस्लिम भाव भयणी दिता शिक्षणा मडार, इट हॅज मल्टिप्लायड टू मोर देन 100 million scholarships. This is a matter of record. पयर आमचे UK, one of the reporter when she went there, she was questioned in one of the Oxford University, one renowned journalist
she gave figures where support to Muslims through scholarship is more than 3 times during that short tenure of Modi for 10 years. पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामावेळार परतून आनीक एक मुर्तीचे अवशेष सापडल्यात. स्मार्ट सिटीच्या कामावेळार रस्तो खणटाना हे मुर्तीचे अवशेष सापडले. 2 दीस पयलीं अशीच एक मूर्त हिंदू फार्मसी कडेन सापडिल्ली. बेरेस्तारा सापडिल्ले मुर्तीचे अवशेष सध्या पुरातत्व खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या ताब्यात दवरल्या. 2 दीस पयलीं म्हळ्यार मंगळारा पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामा वेळार हिंदू फार्मसी कडेन रस्तो खणटाना प्राचीन मूर्ती सापडिल्ली. पुरातत्व खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ती आपल्या ताब्यात दवरिल्ली. आता परतून थंयच मूर्तीचे अवशेष सापडल्यात. पुरातत्व खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ताची पळवणी केली आणि ते मूर्तीचे अवशेष आपल्या ताब्यात दवरल्यात. आनीकूय स्मार्ट सिटीच्या कामा वेळार अशा तरेच्यो मूर्त्यो सापडपाक शकता म्हूण पुरातत्व खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगले. तशेंच आता आणि फाटले 2 दीस पयलीं सापडिल्ली मूर्ती सध्या पुरातत्व खात्याच्या ताब्यात आसून ताचेर अभ्यास करतले अशेंय तांणी सांगले. आमी पळयले तो फातर काडून कित्याक ते दिसा 30 तारीख पळय तो स्टोन मेळ्ळो न्ही तसलें कितें आनी हांगा मेळटा काय म्हणून आमी पळयतालीं. त्या खातीर आमी काम सुपरवायज करतालीं तेन्ना आमकां तसो सिमिलर स्लॅब कसो दिसलो. सो तो जेन्ना काडून पळयलो तेजेर मातशें कार्विंग आसलें पूण तो कुडपाक तो सिमिलर कुडके अशें हांगासर खंय यूज केला आसतलें अशें दिसता. सो ते आमी अजूनही तसेच कुडके मेळपाची शक्यता आसा. जेन्ना पळयतली तेन्नाच कळटलें पयलींच सांगूंक शकना. सद्या आतां हांगासर दिसता. रेस्टोरेशना खातीर कितें काम चालू केलां ना तो आतां डिपार्टमेंटान आसा. आर्किओलॉजी तो कितें रेस्टोरेशना खातीर कितें काम ना तो आतां मागीर क्लीन करून आमी पळयतली. ताचे डिटेल धरून काय तशें हें ना. तो पॉलिश म्हणून तो एक स्कल्पचर आसा ह्युमन सायड. सो तो 17th सेंच्युरीचो आसा तो. सो तो आमी डिपार्टमेंटान दवरला आनी तेजेर स्टडी जातली. आनी सिमिलर 3 तसले स्कल्पचर शिरीगांव गांवान आसा आनी आतां हो 4थो हांगासर मेळ्ळो ते दिसा. आनी पळय सिमिलर आतां कुडके अशें दिसता. आतां आमी क्लियर करून पळयना फुडेंच कळटलें की कितें आसा कितें. आर्किओलॉजी कडेन हेच्या पयलीं कसले ना तसलें ना. तसलें फक्त ते 3च आसले ह्यान पयलीं तो ते दिसा 30 तारखेक तशें. आनीक अशें मेळपाक शकता म्हणटा तुमी म्हणजे ह्याच प्लेसीचेर सर फातर सिमिलर दिसता. हांगासर एक ऑलरेडी काडला. आतां क्लियर करिना फुडेंच कळटलें. जर सिमिलर अशें फातर दिसता जाल्यार आमी तें ओपन करूनच कळटलें की आसा काय ना. हें इतलें लागीं आसा पळय आतां 25 मिटर लगून ना. फूट 25 फूट लगून ना. तेजी कुशी आनी मेळटा. म्हणटकीर कितें जाणा आमी आयकला त्या भशेन जाणट्या भशेन 1750 राजधानी आमची ओल्ड गोवा आसली. ती मागीर हिंग शिफ्ट जाली. त्या टायमार कितें तरी आनी आमी उडयल्ले कितें म्हूण आमकां खबर ना. म्हणटा आतां आर्किओलॉजी ते सगळे विचार करून सांगतले आनी तांकां नॉलेज आहा न्हू आनी तेंचे कडेन ते रिकॉर्ड थोडी उरता आनी ते आतां दुसरी पळोवनी तेवूय सांगतले. ते म्हाका दिसता हे काडून येला बरें काय दिसता म्हाका. पूण सर ही जी प्लेस आसा न्ही थंयसर आनीकूय अशेच मुर्त्यो मेळपाक शकता. सांगू जायना. आतां पळय हे आतां हे कितली फूट 25 फूट लगून ना. कुशी दुसरे वय 10 मिटर आहा. तेजी कुशी हे मेळटा आनी देप्याचे ओल्ड पयलीं हे स्टोर रूम हो देप्याचो आसलो. स्टोर आसलो. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकार. कुट्टी फोंड्या केंद्रीय विद्यालया कडेन गॅस लायनीचे काम करताना उदकाची पायपलायन फुटली. ताका लागून हजारांनी लिटर उदक फुकट गेले. संबंधीत खात्याचे अधिकारी घडणूक थळार दाखल जावन पायपलायन दुरुस्ती काम सुरू आसा. नमस्कार. सध्या मी आसा कुर्टी वाठारांत. कुर्टी जे केंद्रीय विद्यालय आसा त्या वाठारांत सध्या दनपारा आज गॅस पायपलायनीचें काम चालू आसतना एक उदकाची जलवाहिनी हांगा फुटली. उदकाची पायपलायन फुटली. त्यामुळे शेकडो लिटर उदकाची हांगा नासाडी जाल्ली आसा. या संदर्भात माहिती मेळना बरोबर संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी येवन दुरुस्तीचें काम हातीन घेतलां. सध्या आता ते फोंडकूल जे फुटला पायपलायन ज्या जाग्यार फुटल्या ते फोंडकूल मारून ते सगळी माती भायर काडप त्या पायपलायनची दुरुस्ती करप हे काम चालू आसा. सध्या हांगसरलो ह्या वाठारांतलो उदका पुरवण उदकाची पुरवठ्याची वेवस्था सध्या बंद केल्ली आसा. ही पायपलायन दुरुस्त जावपाक उणे 3 ते 4 वरां वतली अशें संबंधीत खात्याच्या अधिकाऱ्यांचें म्हणणें आसा. जे हांगा कोण काम करता तेंचें म्हणणें आसा. सो सध्या वेगवेगळ्या वाठारांनी हेवटेन तेवटेन रस्त्याची कामां करप चालू आसा आनी खुबशे कडेन अश्यो पायपलायनी फुटता. उदकाची नासाडी जाता.
संबंधित अधिकाऱ्यांनी रस्त्याचें काम करतना जावं हेर बाकीची कामां करतना ह्या उदकाच्यो पायपलायनी आसात तेचो संबंधित खात्या कडल्यान नियाळ घेवन त्या जाग्यार खंडणी करता आसतना जावं रिपेरिंगाचें काम करता आसतना तेचो वेवस्थीत नियाळ घेवन ती कामां करची, जेणे करून सर्वसामान्य लोकांक तेचो त्रास जावचो ना हेची काळजी घेवची अशी लोकांची मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर कुर्टी फोंडेच्यान हांव शेखर नायक। शिवोलेच्या गावसा वाड्यार बुधवारा एक आगळी वेगळी प्रथा मनयली। फाटल्या सुमार 79 वर्सां सावन ही आगळी वेगळी प्रथा मनयतात। ही प्रथा दर वर्सा 1 मेक माय द ड्यूज ह्या कपेला कडेन जाता। कित्या खातीर शिवोलचे क्रिस्ती भाव ही परंपरा मनयतात ते जाणून घेवपा खातीर पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट। शिवोलच्या गावसा वाड्यार क्रिस्ती समाजा कडल्यान एक आगळी वेगळी प्रथा मनयली वता। पोर्तुगीज तेंपा सावन म्हळ्यार फाटल्या 79 वर्सां सावन शिवोलच्या क्रिस्ती समाजाची पारंपारीक प्रथा दर वर्सा 1 मेक मनयतात। अंदू वर्सा लग्न थारिल्ले चलयेक माय दे ड्यूज कपेला कडेन आशिल्ल्या अवर लेडी ऑफ फातिमेच्या पुतळ्याक धव्या फुलांचे कोपेल घालपाचो मान मेळटा। सायबिणीक कोपेल घालपी चलयेक मान मेळटा तिचे खातीर तो व्हडलो दीस आसता। क्रिस्ती धर्माचे धर्मगुरू गांवचे जाणटे तशेंच हेर साबार क्रिस्ती समाजाच्या लोकांच्या हाजेरेंत ही प्रथा अजून मेरेन मनयतात। Tradition which started in 1944 by Father Lazar, who was then the chaplain of this particular chapel. And today we are celebrating the 79th anniversary of this crowning of Mother Mary. As far as I know, this is the only chapel in Goa and elsewhere in India, first place where this is done for last so many years, and we will continue to do it because it has attracted many people's attention, and many people come and they participate in this program, in these novena days. My dear friends, today the girl who is going to do this crowning of Mother Mary, Our Lady of Fatima, it's a big day for her. And for the one who is going to get married looks forward to this particular day in their life, which will be for them, it's a memorable day for them and for their family members. This is a tradition in Gausa Wadu here, that from both sides of the areas, the one girl gets the opportunity of doing this crowning of Mother Mary. As we rejoice with her and we rejoice with Mother Mary, I'm sure everyone must be feeling like Mother Mary, saying, "The Lord has done marvelous for me, holy His name." Oh, God has, through the intercession of Mother Mary, has done great and marvelous things for us. And we need to thank and praise Him. During this novena, we have been reflecting on the life of Mother Mary, and we are trying to imitate her in our day-to-day life. We pray especially today for all the girls who are planning to get married, those who are looking for a lifelong partner in their life. May God bless them, and we pray that those who are already married, may their marriages last till the death, and we pray that may Mother Mary bring happiness as she brought a miraculous thing during Cana, when the water was turned into wine. May she do the same miracle in the life of all these girls, especially the one who is going to crown Mother Mary, and in future those who are going to do it. And this traditional following for 79 years. And today, as we gathered in front of Grotto, Our Lady of Fatima, especially the crowning the statue of Our Lady of Fatima, and really it's whoever watching this live telecast and whoever see this program, really Mama Mary, you can see, and especially I pray for this moment, all the young girls and boys who are looking for the life partner. Now, this ceremony gives meaning to the all over the world who are watching this, and we give intercession prayer to our Mother Mary, to Divine Master. दर वर्षाप्रमाणे बुधवारा शिवोलच्या गावसा वाड्यार क्रिस्ती भावांनी ही पारंपारीक प्रथा मनयली। अंदू वर्सा अवर लेडी ऑफ फातिमेच्या पुतळ्याक कोपेल घालपाचो मान एविटा फर्नांडीसाका मेळिल्लो। सायबिणीक कोपेल घालपाक संद मेळिल्ल्यान एविटान खोस उक्तायली।
feel very blessed and honored and very happy to get this opportunity that I'm getting to invoke Mother Mary's blessings upon me before my marriage, and I'm happy that I got this opportunity to stay in this Devada because it's really a special thing that happens over here, and my heart is full of joy and immense grace after crowning Mother Mary, and I already feel her blessings upon me. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. अडफडे नागव्या कोमोंदात जाग्यावेल्या व्हाळार अतिक्रमण करून केल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामाक पंचायतीन पळोवणी केली. कळंगुटे मतदारसंघ मंच हे संघटनेच्या कागाळीच्या आदाराचेर पंचायतीन ह्या बांदकामदाराक काम बंद करपाचे आदेश दिल्ले. बिरेस्तारात 2 तारखेक सकाळी पंचायत सचिव रघुवीर बागकार आनी कर्मचाऱ्यांनी ह्या सर्वे क्रमांक 135/24 बेकायदो बांदकामाची पळोवणी केली आनी सर्वे केलो. ह्या वेळार मुखेल व्हाळाचेर अतिक्रमण करून बांदकाम केल्ल्याचे दिसून आयले. So he amchi property and the inspection was about this nala. Okay. So prior to we constructing the nala, it was a open drainage. Okay. So basically कितें जातालें आमी ही property घेतला हितून लोकांची गाडयो पडिल्ल्यो आसा. आमची 1-2दा गाडी पडटा वाचला, 1-2दा कॅटल्स पडल्या, एनिमल्स पडल्या, लोक सुद्दां पडल्या रातचे. इट वॉज अ ओपन नाला, इट वॉज नेवर क्लीन, वीड्स पडिल्ले, प्लास्टिक्स पडिल्ले, फाऊल स्मेल येतालो. वी वेंट विथ दिस इशू टू द पंचायत. आमी रिक्वेस्ट केले की you should do something about this. Panchayat told us clearly we don't have funds and capacity to do it. जर तुमकां जाय जाल्यार तुमी तुमच्या कॅपॅसिटीन करा, which we agreed to because we thought it's in public interest. So we went ahead with the construction of the nala. We had clear instructions from the panchayat की width आसा ती कमी जावपा जायना. You have to have provision for water to flow, which we have left on both the ends. ही नालाची डिसिल्टिंग आमी केल्या, क्लिनिंग आमी केल्या at our own expense. आमी मॅनहोल सोडलेले आसा सो दॅट पीपल कॅन गो डावन अँड क्लीन इट. दीज वर द इन्स्ट्रक्शन्स गिवन बाय पंचायत विच वी अदर्ड टू. कलागून कॉन्स्टिट्यूशन फोरम आणि एक कंप्लेन केलेले हांगर एक नल्लाचेर 3 मीटर नल्लाचेर एक कॉन्क्रीट स्लॅब घालून ते कवर करता म्हणून, आनी दीस इज वायलेशन ऑफ लॉ. तेन्ना आमचे कंप्लेनीचेर आयज सरपंचान इन्स्पेक्शन नोटीस काडलेली आनी इन्स्पेक्शन आमी ऑलरेडी केलां. ती कितें डायरेक्शन दिता सरपंच रिपोर्ट कितें दिता हाचेर अवलंबून आसा. पण जरी तर असले करून गेले जाल्यार आमचे जे नल्लो आसा, जे ट्रेडिशनल ड्रेनेजीस जे आमच्या जाणट्यांनी प्लॅन करून दवरलेल्यो, जे स्टॉर्म ड्रेन वॉटर हे पावसाचे उदकाचे जे चॅनलायज केल्ले तेंच्यांनी, ती खंय ना खंय तरी आयज अंडर थ्रेट आसा इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट. आता आरपोरा पंचायतीनूच पयल्या हो एक मेजर नल्लो आसा जो रस्त्या वयलें जें उदक येता तें सुमतें आनी दुसऱ्या सायडीच्या गांवांतलें त्या नल्लांसून पास जाता आनी इट गोज टू द रिवर, फ्रॉम रिवर टू द सी. जर तर आमी तेंच कवर करून तेंच चोक करूंक लागले जाल्यार फाल्यां सकाळीं पावसाचें उदीक खंय वयतलें हेचो एक प्रश्न पडलेलो आसा. म्हापसा दुळेरान गटरांतले हळशिकावणें उदक रस्त्यार व्हांवता. ह्या हळशिकावण्या उदकाक लागून लोकांक बरोच त्रास जाता. उदक उक्ताडार साचून राविल्ल्यान तातूंत जळाराय पोसपाचो धोको निर्माण जाला. ह्या प्रकाराक लागून आशिकुशीकच्या वाठारांत डेंग्यू आनी मलेरिया सारकिल्लीं दुयेंसां पातळपाचो भंय आसा. ताका लागून जाता तितले बेगीन हो गटार निवळ करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. गटराचे पाटले येयले आनी सेप्टिकाचें उदीक बरें तें आमचें जिरवणेचें उदीक सगळें एक जालां आनी घाण जाल्या. हेजेर कोणी दखल घेवची आनी पळोवंक जाय कित्याक हें आतां पळय जालां सारकें ना. हें सगळ्यांक हेल्थाक प्रॉब्लेम आहा हो सगळो कळ्ळें. सो हेजेर कोणी तरी म्युन्सिपाल्टीन जो हांगा कोण आमचो हांगा ह्या वार्डाचो जो कौन्सिलर आहा तेणी लक्ष घालचें हेजेर. कारण कितें म्युन्सिपाल्टीन लक्ष घालचो, हेल्थ डिपार्टमेंट म्हणटा तेंच्यांनी घालचो. हे सगळे जे ऑथॉरिटी कोण आहा तेंच्यांनी हें पळोवंक जाय. सिटी आमच्या म्हापशा म्हणटा आमी, बार्देसान म्हणटा आमचे म्हणटा आमी म्हापशा आमचे फायनल शुक्रारचो बाजार फेमस आमी म्हापशाकार.
आतां गेल्यार आमकां न्यू जनरेशन आमकां हे तुका असले पळोवपाक मेळटा हे काय ना आयचे मस्किटो भायर पळोवंक शकतात मग दाखयतलो तो मिडिया आमचे हेजेर तुका बारीक बारीक जीव दिसता मुस्कां मस्किटो जातले फाल्यां लोक डेंगू मलेरिया जावन काबार. एक म्हणजे मदीं पावस पडलो आणि हे बिल्डिंगेचें काम सध्या चालू आसा पळय तेंच्या खातीर हे फुडें ब्लॉक जाला. नॉर्मली आमी आमचे लेबर हाडून कित्याक आमकां दिसान विकान 3दां लेबर गावता आमी हे क्लियर करून घेताले पण जाले कितले तरी म्हयने म्हाका दिसता दिवाळीच्या मागीरच्यान म्युन्सिपाल्टीचे लेबरूच अवेलेबल ना. अख्खी म्हापशाची परिस्थिती इतली घाणेरडी जाल्या आणि कितले फाटी म्हणून हे इशू काडपाचे हेंचे कडेन PWD कडेन ऑलरेडी तांकां सांगला तुमी क्लीन करून घेयात. म्युन्सिपाल्टी कडेन लेबर मागले जाल्यार आतां इलेक्शन ड्युटी आतां इलेक्शन म्हणून सांगलां वरचें आनी कितें काम सांगता. केन्ना आमची एडमिनिस्ट्रेशन म्हणटा तें म्हापशान केन्ना एक कंटिन्युअस वर्सभर 2 वर्सां 5 वर्सां केन्ना कंटिन्युअस सारकें नासता. एक चेअरपर्सन म्हणून आमकां हे चेअरपर्सनाचे म्युजिकल चेअर चलता पळय ते नाका आसता. एक कंटिन्युटी आसपाक जाय. धुळे तो रस्तो करसवाडा आनी शिवोले वाठारांत वयता. हांगासर एक गटर आसा त्या गटरांतल्यान एक उदीक जें आसा तें ओवरफ्लो जायत तशेंच पयल्या हांगासर जे ड्रेनेजाचें उदीक आसा तें ओवरफ्लो जावन रस्त्यार वरेन पावल्लें आसा. हांगासरले कांयशे अपार्टमेंट आसात तक्रार आसा की हे कितलेशेच म्हयने जाले ओवरफ्लो जायत दिसता येता. कांय कन्सर्न अथॉरिटीचे हांगासर लक्ष लागत कितें असो प्रश्न पडटा. हे जे ड्रेनेज आसा ओवरफ्लो हांगासर ह्या ड्रेनेजान जे प्लास्टीक बॉटल्स आनी जे वेस्ट आसा त्या कारणाक लागून हो जो गटर आसा तो चोक जाल्लो दिसण्याक येता. ह्या उदकान ह्या सांगलेल्या उदकाक जे मॉस्किटो ब्रिडींग सद्याक जाल्लें दिसण्याक येता. त्याच प्रमाणे कन्सर्न अथॉरिटी जे हेल्थ डिपार्टमेंट म्युन्सिपालिटी कावन्सिलर आनी आमदारां बेगींतल्या बेगीन पावसा पयलीं हांगासर दुरुस्ती केल्लेची गरज आसा. कन्सर्न अथॉरिटीन हांगासर येवन पाहणी करची आनी तेजेर बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवपाची गरज आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटी. अंदू वर्साची नीट परीक्षा 5 मेक म्हळ्यार आयतारा कुंकळेच्या NIT कॅम्पसांत जातली. दनपारां 2 वरांचेर ही परीक्षा सुरू जातली ती सांजेची 5:20 वरांचेर सोंपतली. गोंयचे NIT कॅम्पस फोंड्याच्यान कुंकळे स्थलांतरीत जाला. देखून नीट परीक्षा दिवपी गोंयच्या विद्यार्थ्यांनी फोंड्या कॅम्पसांत परीक्षे खातीर वचचें न्हय. कुंकळे कॅम्पसांत परीक्षा दिवपाक वेळार हाजीर रावचें अशें आवाहन NITन केलां. ह्या परीक्षेचो निकाल 14 जूनाक जातलो. गोवा NITन ह्या वर्साची नीट परीक्षा आपल्या नव्या संकुलात दवरल्या. ही 5 तारखेक म्हणजे आयताराक जातली आणि तांचे नवे जे संकुल आसा हे कुंकळे हालींच स्थलांतरीत जाल्ले आसा आणि थंय ती एग्जाम जातली अशी कळवणी कळयल्या. आणि विद्यार्थ्यांक म्हायती खातीर आमी सांगतात की जी 5 तारखेक नीटाची एग्जाम आसा ती कुंकळेच्या NITच्या नव्या संकुलात जातली. म्हणून खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव गोमलकर. गोमंतक टुडे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.